मेर्शे कुळेच्या डबल मर्डर केशीन उत्तर गोयचो पोलीस अधीक्षक विश्राम बोरकारान उपअधीक्षक उमेश गांवकाराची चौकशी केली। पोन्ने गोयचो पोलीस निरीक्षक देवेंद्र गाडान ड्युटेन घाळपणा केलो म्हूण ताचेर आरोप जाल्ल्यान उमेश गांवकाराची चौकशी जाली। देवेंद्र गाडाची विश्राम बोरकारान चौकशी केल्या। इतले मजगती डबल मर्डर केशीची चौकशी करपी देवेंद्र गाडाक आरोपी ऑस्बन फर्नांडिसाची बुधवाराक कस्टडी मेळ्ळी। मेर्शे कुळेच्या डबल मर्डर केशीन पोन्ने गोयचो पोलीस निरीक्षक देवेंद्र गाडान पयलो खून जालो तेन्ना ड्युटेन घाळपणा केल्ली असो आरोप जाता। पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकार ह्या प्रकरणाची चौकशी करता। खुनाच्या 8 दिसा उपरांत विश्राम बोरकारान चौकशेक सुरवात केली। शिवाजी नायकाचो खून जाला म्हणपाचे एका पत्रकारान पुलीस उपअधीक्षक उमेश गांवकाराक सांगिल्ले आनी ताणें पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाडाक कारवाय करूंक सांगिल्ले, पूण गाडान कांयच केलें ना असो आरोप आसा। शिवाजी नायक बेपत्ता जाला म्हूण ताची बायल सुजाता नायकान देवेंद्र गाडा कडेन कागाळ केल्ली, पूण गाडान कांयच हालचाल केली ना आनी ताका लागून सुजाताचो खून जालो असो आतां आरोप जाता। हाचेर पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकारान पुलीस उपअधीक्षक उमेश गांवकार आनी देवेंद्र गाडाची चौकशी केली। हे डबल मर्डर प्रकरणाची चौकशी अजूनही देवेंद्र गाडूच करता। इतले मजगती शिवाजी नायकाच्या खून प्रकरणाची चौकशी करपी पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाडाक मुखेल आरोपी ऑस्बन फर्नांडिसाची बुधवारा कस्टडी मेळ्ळी। रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। 17 वर्साच्या ल्हान चलयेचे अपहरण करून ताचेर बलात्कार करपी संतोष कुमार धोंडेवडीक मडगांव पुलिसांनी 14 दिसांच्या पुलीस रिमांडार घेतला। कुळेच्या 40 वर्साच्या संतोषान कालेच्या 17 वर्साच्या ल्हान चलयेचे अपहरण केले आनी ताचे कुळ्या बलात्कार केल्लो। मडगांव पुलिसांनी ताका मंगळारा राती अटक केली। काल 7:15 सुमार एक आमकां केस रिपोर्ट जाली हांगा की एक मायनर चलयेचेर तेका मायनर चलयेक हांगसरल्यान किडनॅप करून व्हरून कुळ्यां ज्युरिडिक्शनांत ताका कन्फायन करून ताचेर रेप जाला म्हणून आनी आमी ती केस रजिस्टर केल्या। आनीक आरोपी संतोष कुमार डुंडीनवार म्हणटा तो बाजारवाडो पोळें हाका आमी ह्या गुन्ह्याक अटक केला आनीक आयज ताका न्यायालया फुडें प्रोड्यूस करून 4 दिसांचो रिमांड आमी घेतिल्लो आसा तपास करपा खातीर। सेक्शन 363, 342, 376 ऑफ IPC आनीक 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट हाजो गुन्हा नोंद केलेली आसा। आरोपी एक्सरे टेक्निशियन म्हणून आयुर्वेदिक कॉलेज शिरोडा खंय तरी कामां आसा, गोमंतक आयुर्वेदिक कॉलेज तितून कामां आसा। तो तपास चालू आसा, तो इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन चालू आसा आनी कोण आसल्यार तांकां आमी अरेस्ट करतले केसी। मोपा विमानतळाचो विशय राजकीय न्ही, तो लोकांच्या बऱ्या खातीरूच बांदतात। मोपा विमानतळाक दक्षिण गोंयांतले सगळ्या लोकांचो विरोध ना, फकत साश्टींतले कांय जाण लोकांक भडकयतात असो आरोप भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला। मोपा विमानतळाचो RFQ जातकच 1 ते 2 म्हयन्यांनी टेंडर काडटले आनी 5 ते 6 म्हयन्यांनी काम सुरू जावंक जाय अशें पार्सेकार म्हणटा। मोपाक जमनी गेल्यात तांकां नोकऱ्यो दिवपाचे पार्सेकारान उलोवन दाखयले। साऊथ गोव्यात परत हांव ते मानपाक तयार ना। साऊथ गोव्यात केपें येता, साऊथ गोव्यात सांगे येता, साऊथ गोव्यात काणकोण येता, साऊथ गोव्यात फोंडा येता। सालसेतीतले काही जाण प्रयत्न करतात, ही गजाल खरी। हेच्या पयलीं ह्या विशयाचेर लोकांक भडकोवन राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां जेणे मोपा विरोधी प्रयत्न केलो तांकां लोकांनी जागा दाखयल्ली आसा। त्यामुळे मोपाचो विशय हो राजकीय विशय न्ही, मोपाचो विशय हो पूर्ण गोमंतकाच्या हिताचो विशय। जिल्ह्यान म्हटले जाल्यार 5 लाख उत्तर गोंयांत, 5 लाख दक्षिण गोंयांत ओव्हर एंड ऑल। तेतूंतले खूब प्रयत्न करून 3000 लोक जमयले 5 लाखांतले, जाल्यार ताका विरोध कसो म्हणटलो। ह्या 3 वर्साच्या काळांत पयले 1 वर्स येवजणेक जालें, दुसऱ्या 2 वर्सांक मॅन पॉवर ही लोकली तयार जावंक जाय आनी लोकली मॅन पॉवर तयार केली जाल्यारच जेंच्यो जमनीचो फटको बसला, जेंच्यांनी जमनी सॅक्रिफायस केल्यात त्यांच्या घरांतल्या त्यांच्या कुटुंबियांक त्याचो उपयोग खऱ्या अर्थान आमी करूं शकतले। टेंडर फ्लोड म्हयन्या 2 म्हयन्यान जातले आनी प्रत्यक्ष फुडल्या 5-6 म्हयन्यान इंटरनॅशनल टेंडर ते फुडल्या 5-6 म्हयन्यान काम सुरू जावंक जाय।
सगळे गोंयकारांक मोपा नाका जाल्यार आपूण लोकांबरोबर आसतलो अशें खासदार फ्रांसीस सार्दिनान म्हणलां. आतां मोपा आड जागे जावन उलोवंक लागल्यात ते वेंचणुकेच्या निमतान जागे जाल्यात ते पावसांतले बेबे. इतले तेंप खंय आशिल्ले असो प्रस्नूय सार्दिनान केलो. गोंयांत जमीन विकतना मर्यादा घालपी कायदो सरकारान हाडचो अशी मागणी सार्दिनान केली. केंद्रांतले UPA 2 बुधवारा 4 वर्सां जाली. ते निमतान सार्दिना मिडिया कडेन उलयतालो. And I want to request the state, no need of central legislation, come out with a legislation whereby people are not allowed to buy huge areas of land here in this state. There are some people who have bought villages in Goa. Saying what? That you are for both. I am for Daboli, I am not for both. I didn't say I am for both. I said I am for Daboli. That's how we have brought even 500 crores and the Daboli is being developed. And I said I am not against MOPA. My point is we are in democracy. Tomorrow, if people from every Goan, they say we don't want MOPA, I want to tell you that I will also say I don't want MOPA. 500 वर्ष जाली हो पडे मोपा कोण एक्विजिशन केलें चालू आसलें आमच्या सरकारान फाटल्या तेन्ना कोण नाक पडे तेन्ना बॉब मारपाक खूंय आशिल्ले कोण मिनिस्टर आशिल्ले तांणी पार्टी सांगूं जाताले नाका आनी आतां एलेस हांव बोगले पावल म्हूण हे बेब्यांची तोंडां उगडूंक लागली. आतां लोकसभा इलेक्शन आयलें आतां पयलीं पासपोर्टी तोड बेबे पासपोर्ट ते दवरताय तोड बेबे असो बेबे आहाय ते पासपोर्टी बंद जाताय आतां ते चोया देखून सांगिल्लें तुका हांवें ते पासपोर्टी बंद जातले म्हूण. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.